नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमचा येवकार. हांव सुशांत कुलकर्णी म्हणून सांगती गौरंग प्रभू मर्तनेकार तुमच्या मुखार घेवन येतात ह्यो साश्टींतल्यो खबऱ्यो आनी सद्याक साश्टींतली सगळ्याक व्हडली खबर म्हणटा ती फाल्यां जी फातोड्ड्या स्टेडियमार फातोड्डे म्हणजे आमचे कदंबा बस स्थानकाच्या फाटल्यान जी मोदीची प्रधानमंत्री मोदी हांची जी सभा जाता ती आनी त्या सभेची एक आनी जय्यत तयारी चल्ल्या. प्रधानमंत्री बेतूल साकून हेलिकॉप्टरान मडगांव येवपाचे आसात. हेलिकॉप्टर खंय देवपाचे आहात ताची चांचणी घेतली. गौरंग, एकूणच प्रधानमंत्र्याचो शेड्यूल कितें आसा? एकूणच म्हणल्यार 9:50 सुमारच्या दाबोळी एअरपोर्टार देंवतल्यान थंयच्यान हेलिकॉप्टरान ते ONGC वतले. ONGC तांचो प्रोग्राम जातलो आनी ONGCंतल्यान ते सगळो प्रोग्राम करून थंयच्यान ते 2 सुमार सुटतले आनी 2:35 सुमार तांचे हेलिकॉप्टर फातोड्डा हांगा लँड जातलें. ताजे नंतर ते थंयच्यान मेन स्टेजी कडेन वतले. तांचे खातीर तो जो रस्तो केला ते रस्त्यांतल्यान आनी थंयच्यान ते एड्रेस स्टार्ट करतले. 2:45 सुमार ती मिटींग स्टार्ट जातली तेंची. ती बरोबर 4 सोंपतली. एकूण जवळ जवळ 3000 सुमार पुलीस कर्मचारी गोवा पुलिसांतले हातूंत जर आसात तातूंत भितर DYSP, PI हे सगळे आसात. आनी त्याच बरोबर 4 कंपनी ज्यो आसात त्यो रिजर्व फोर्साच्यो, ज्यो सेंट्रल रिजर्व फोर्साच्यो त्यो 4 कंपनी आसात. ट्रॅफिक पुलीस आसा ते ट्रॅफिकाची वेगळी टीम आसा ती ट्रॅफिक मॅनेजमेंटाचेर म्हणजे जो मेन रस्तो आसा स्टेजीचे मुखार जो रस्तो आसा आमचो कोलवा सर्कल टू तुगेलो कलेक्टर म्हणजे पणजे वचपाचो हो रस्तो बंद आसतलो फूल ट्रॅफिका खातीर. नो फ्लायींग झोन आसा. जो मिटींग आसा थंयच्यान 5 किलोमिटर एरिया भितर नो फ्लायींग झोन आसा. आनी त्या भायर फायर ब्रिगेड थंय दवरिल्ले आसात. फायर पर्सनल आसात. एम्बुलन्सी दवरिल्ली आसात समज इमर्जन्सी लागून. डॉग स्क्वॉड आसतलो. त्या भायर SPG आसा जी प्रायम मिनिस्टराची सेक्युरिटी टीम आसा ती वेगळी आसतली. हें जालें सेक्युरिटीचे रिजनाचें. ट्रॅफिक डायवर्जन आसा तें अजून क्लियर जालें ना. ट्रॅफिक डायवर्जन खंय आसतलें कितें आमी ट्रॅफिक पुलिसा कडेन कॉन्टेक्ट केल्ले आनी अजून पर्यंत ताचो रोड मॅप म्हणजे फायनल नंबर सुद्दां अजून पर्यंत ट्रॅफिकाचो रोड मॅप जालो नाशिल्लो. बाकीची जी सगळी तयारी आसा ती तयारी कंप्लीट जाली आसा. नरेंद्र सावयकर हांणी आतां पळोवणी केली आसा आनी लोकांक अपील केला मोठ्या प्रमाणे ते म्हणटात आमचे लोक येतलेच मोठ्या प्रमाणान. कितले अशे लोक येतले? अरेंजमेंट 20,000 लोकांचो अरेंजमेंट केल्लो आसा. मेन स्टेज जो आसा KTC म्हणजे मेन स्टेजी कडल्यान ताचे नंतर मिडिया आसतली आनी मिडियाचे नंतर दोनी सायडीच्यान लोक आसतले. रायट सायडीच्यान तुजो VVIP आसतलो. मागीर तुजो लोकांक बसपाचो एक जागो आसा. त्या भायर जो KTC बस स्टँड आशिल्लो म्हणजे बसीचो जो मुवमेंट जातालो थंय लोकांक बसपाचो अरेंजमेंट केल्लो आसा. थंय 2-3 हजारा वयर लोक वतलो. तांकां स्क्रीन घाल्लें आसा म्हणजे मुखार ते स्ट्रक्चर करता घेवन स्क्रीन घाल्लें आसा आनी ही सद्या तयारी चालू आसा. काल विजयान एक म्हणल्यार की ह्या सगळे जर हाजो फायदो जर कोणाक जालो जाल्यार तो फातोड्डाक म्हणटा तो. आनी म्हणटा की जवळपास 15 कोटीची रस्त्याची कामां ह्या हाका लागून तुमच्या विकसीत भारत ताका लागून ताका लागून थंय फातोड्डा विकसीत फातोड्डा आतां मुखार आयला. आनीक काल ताणें आमचे ते ओल्ड आमचे बाजार टू आमचे पुलीस स्ट्रीट ह्या रस्त्याचे 7 कोटी रुपया खर्च ताचे नामनीकरण केल्लें आसा. ताचे म्हणजे हाजे कदंबा ते मुगूल हे हाजे 3 कोटी खर्च केले. फायदो फातोड्डाक जालोच न्ही. फायदो म्हणटा तो करून घेवपाचो आशिल्लो. फातोड्डे दिल्लो चड करून घेतलो कळ्ळें तुका. तेच बरोबर बाणावले हाजो फायदो जालो. बरे रस्ते सारके म्हणजे कितले वर्सां उरिल्ले ते एटा सारके एटा स्ट्रेच म्हणटा तशें जाय तो रस्तो सगळे रस्ते म्हणजे कोणाची ल्हान आशिल्ले ते सुद्दां व्हडले सगळ्याक हॉटमिक्स जो जायना तो सुद्दां हॉटमिक्स जावन पडलो. आनी फातोड्ड्याक विजय सरदेसाय मातसो चड एंथुजियास्टीक ताणें आपल्याली चड काम करून घेतली म्हणजे भितर इंटरनल रोड सुद्दां हॉटमिक्स करून घेतली. आनी आतां ते बस स्टँड आसा ते आतां विजय म्हणटा की हो जो बस स्टँड आसा तो सुदारतले अशें आपल्याक आशा आसा. आनी आज तो म्हणटा आपूण ते काडटलो. तातूंत एकच हे आसा आमी काल तो विशय घेतिल्लो ती झाडां कापल्या. कितें झाडां दवरून जर हें काम करप शक्य केलें जाल्यार पळोवपाक जाय कितें. आनी हाजेर कितलेशेच पर्यावरण आनी प्रेमींनी हाजेर खंत उक्तायल्या. ग्रावंड आतां थंय आशिल्लो थंय एक तूं KTC बस स्टँड पळयता. KTC बस स्टँडाची शेड ताजे भायर ते पायलट आनी हे रावतात थंय झाडां आशिल्लीं. ही झाडां आशिल्लीं चडशी आशिल्लीं वडाची. ही वडाची झाडां आतां तुज्यान रोवपाक शकनात आनी ती वर्सांची झाडां.
ही झाड ताणें मुळा सकट मारली हय. ही कित्याक मारली ती समजुपाक शकना. हय. आतां थंय केटीसी बस स्टँडा सायडीक एक स्ट्रक्चर उबी जाल्लें आसा पयलें आसतालें त्या स्ट्रक्चरा भितर एक इलिगल स्ट्रक्चर म्हणून म्युन्सिपालिटी भितर केस केल्ली आसा आनी डिमोलिशनाची ऑर्डर गेली. हे आपले चाचे स्टॉल गेलेले चारची स्टॉल गेले हा. ती आतां 4 वर्सां पयलीं म्हाका दिसता 4 काय 3 वर्सां पयलीं डिमोलिशन ऑर्डर गेली ती दुसरीच उरली ऑर्डर. ते स्ट्रक्चर हांच्यांनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काडपाक जालना हालोवना आनी कित्याक लायना तें कळना पूण ही झाडां भायर आशिल्लीं ती मारली. आणि ती तितलेच लोकांक हे येताले सगळ्यांक सावळी मेळटाली. किंवा ते मोटरसायकल पायलट आसता त्या आमी बसून थंड जाताले. सगळं सुशेग करतालो. हा. आतां ती जर कित्याक मारली आनी तें स्ट्रक्चर कित्याक कळना हें कळना. म्हणजे अजून कशें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दोन तरेन काम करता हें एक दिसून येता. केस आसा म्युन्सिपालिटीन ती तेन्ना तेन्ना म्हणून उडोवपाक जाताली ती अशी गरज ना. म्हाका दिसता ते 4 वर्सां माहीत जातले ते ऑपरेशना सुद्दां बांदून आसा. आतां कित्याक कळना हो चड पावरफूल जाल्लो कोण बांदपी तो. ताजे फाटल्यान कोण आसा हय कोण आसा कितलो पावरफूल जालो सारको बिहेवाच्या पावरफूल. आनीक पळय हो आतां हो सरकारी कार्यक्रम अशें म्हणटात तातूंत भितर एक पळयला की सगळे कडेन पोस्टर लायले आवटान ते पोस्टर लायले ताजेर राज्यसभेचो खासदार रमण तानावडेचो फोटो आसता पूण आमचो दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस साबेनाचो फोटो ना. खरो म्हणल्यार उलटी जावपाक जाय आशिल्लें फ्रांसीस साबेनाचो आसपाक जाय आशिल्लो आनी ताजो आसल्यार किंवा नासल्यार कोता येता कारण तो राज्यसभेचो खासदार हो साऊथ गोंयांत जाता थंय म्हणजे सरकारी जरी आसा आनी त्याचो खासदार साबेन अशें आसतना साबेनाचो फोटो ना. ती सगळ्याकाय मोठे म्हणटे आनी दुर्दैवाची गजाल म्हणटे काँग्रेसीन हो इश्यूय केलो ना आनी तांकां खबर आसा काय ना असल्याक अशी परिस्थिती आसा. काँग्रेस इश्यू घेवपाची हाजेर आसा काय पयलीं पळोवपाक जाय कळटा आनी ते पयलींच्यान ते खुशी आसतले मातशे लायला ते बी तांकां आनीक गोविंद गावडेचे हातूंत भितर गोविंद गावडेचो तसो इश्यू जालो तातूंकय काँग्रेसीन कांय स्टँड घेवना अशें म्हणना हांव की गोविंद गावडेचे टिका करता अशें म्हणना हांव. आमचो सभापतीन जे आतां प्रसिद्ध असो एक हो आसा पिठासीन असो अधिकारी आसा ताणें इश्यू घेवप आनीक तरी आसतना इवन काँग्रेस सभापती काय म्हणना ज्या हाणें घेवपाक जाय आशिल्लो तो घेतलो ना. हांव एक एग्जांपल म्हणटा सुशांत 2011चे विधानसभे पोजिशन लिडर आशिल्लो मनोहर पर्रीकर आनी बाबूश मोन्सेराताक बॉम्बे एअरपोर्टार पयशांची बॅगां सकट धरिल्लो तेन्ना एसेंब्ली चालू आशिल्ली स्पिकर आशिल्लो म्हाका दिसता प्रताप सिंग राणे आनी चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत ज्या प्रमाणे ताणें तो इश्यू लावन धरिल्लो म्हणजे 8 दीस सगळे पेपराक मनोहर पर्रीकरान अशें हें केलें की बाबुशाची न्यूज फाटल्यान पर्रीकर प्रोटेस्ट करते सगळ्या हेडलायन येताली. म्हणजे न्यूज आशिल्ली कितें बाबुशाक धरलो पूण ती न्यूज येनाशिल्ली. हाणें असो तरेन प्रोटेस्ट केलो मनोहर पर्रीकरान सगळ्यांक घेवन आनी सामकें सिस्टमॅटीक प्रोटेस्ट एवरी तालुकान प्रोटेस्ट केले असेंब्ली चालू आसतना म्हापशां जो प्रोटेस्ट काडटलो तो मडगांव भशेन दवरलो आनी पेपरार हेडलायन येताली मनोहर पर्रीकरान बाबुशाचे अगेन्स्ट प्रोटेस्ट केलो. सो तुजे पयलीं नांव येतालें मनोहर पर्रीकर ऑपोजिशन लिडर प्रोटेस्ट केला बीजेपीन आनी मागीर येतालें बाबुशाने न्यूज म्हणजे असो ताणें प्रोटेस्ट ताचे नंतर ताची गव्हर्मेंट आयली आनी हांगा आसा हे जावन मोनी जावन आसा तोंडार. एक हातूंत हें जर पळयलें जाल्यार काँग्रेस रस्त्याचेरय रेल्वे सिस्टम पडना आनी विधानसभेकूय जो आवाज काडटा तो काडिल्लो दिसना आनी तरी आसतना म्हणटात की काँग्रेस वील बाउन्स बॅक काँग्रेस वील कम बॅक. म्हाकाय दिसता की आय वील वीन द इलेक्शन इन सावथ गोवा आय वील वीन इन इलेक्शन इन सावथ. म्हाका दिसता तुकाय दिसता तरी आपूण रावले आपूण जिखतलो तशें तांगे तें येतालें आमी जिखतले प्रत्यक्षात 5 मतदान धपड पडटले काय परिस्थिती ना. तुमचे जर पळयल्यार ते आतां म्हणटात ते दुसरे तांगेले आसा की आरजीबीटी म्हणजे तुमी आयिल्ले तेन्ना कोण आशिल्ले तुमी आयिल्ले तेन्ना आरजी फर्स्ट टायम इलेक्शन कंटेस्ट केला आनी एक आमदार तरी हाडलो. तुमी जेन्ना म्हाका दिसता पयलीं कोण जिखला दोन निवडणूक म्हाका दिसता एक कोण जिखपाक पावलो एक निवडणूक कोण ना आनी एक सगळ्याची डिपॉझिट जप्त जाल्ले. आडजीन तें जालें ना. आडजीन तुमगेर कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमच्याक चड मतां काडल्या वाळपय हांच्याक चड खूब कॉन्स्टिट्युएन्सी काडल्या आनी हे तांकां पेटींग म्हणटात. तुमी तुमचे मतदार हांच्यानी आमदार दवरपाक जाय तें जायना हांचे मतदारय दवरपाक जायना अशी परिस्थिती जाल्या. सगळे एकंदर पळय जाल्यार सगळी काँग्रेस अजुनूय ज्या तरेन जाग्यार येवपाक जाय त्या तरेन जाग्यार आयिल्ली दिश्टी पडना आनी दुसरे वटेन बीजेपी अशें विकसीत भारत किंवा आनीक बाकीच्या कार्यक्रमान
इतले नेटान फुडें वता की ह्या BJPक हाडायतलो कोण अशी एक परिस्थिती आसा. आनीक ह्याच नोटाचेर आमी सांगतात फालचे म्हाका दिसता फालची जी सभा आसा ताजेर हे BJPच्या प्रचाराक आनीकय नेट येतलो आनी काँग्रेस ह्या सगळ्या वावटळे भितर खंय आसतली फालची हे पळोवप सभा पडटलें. म्हणल्यार प्रचाराचो नाल्ल नाल्ल फोडप. फोडप सारको दक्षिण गोंयचो. आतां ताजे फाटल्यान असो ताका हे येतलो की ह्या एक वावटळ अशें तयार जातले ते वावटळीक काँग्रेस खंय उरतली हें पळोवचें पडटलें. ह्याच हाजेर आमी ही आमची आजची चर्चा थांबयतात. फालची सभेक कितें जातलें ताजें हे घेवन अपडेट्स घेवन आमी फाल्यां परत येतले. तो मेरेन सगळ्याक नमस्कार. पळयत रावात गोमंतक TV.